सरकारान ऑफर लेटर रद्द केल्ले सगळ्या खात्यांतले उमेदवार एकठांय आंदोलनाची तयारी करतात. काँग्रेस तांचे फाटल्यान रावल्या. फाटल्या सरकारान ह्या भुरग्यांक नेम पाळून कामार घेतल्या तें काँग्रेसीन सिद्ध करपाक जाय अशें आव्हान अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान काँग्रेसीक दिलां. आझाद मैदानार मायनिंग सुपरवायझरांनी धरिल्ले धरण्या वेळार तो उलयतालो. सुभाष शिरोडकार आनी विश्वजीत राणे म्हणटा फाटल्या सरकारान कितेंय चूक केल्या आसत जाल्यार ती कडेक दवरून सरकारान भुरग्यांक कामार घेवचें. हातून सरकार अन्याय करता भुरग्यांचेर. दुसरें म्हणल्यार काँग्रेसीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. सरकार काँग्रेस चलयतली. दर्या पर्रीकार म्हणटा तो प्रोसेस सारको जालो ना. काँग्रेस हॅज टू प्रूव दॅट पर्रीकार इज रॉंग. आतां सरकार चलयताले ताणें घरा वचून न्हिदूंक जायना थंय. सरकार चलयताले आनी ज्यांनी ही लेटरां दिल्या सरकार चलताले तेन्ना ते लोकांचेर ओनस आहा. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दॅट आमी केलां तें सारकें केलां. So people who are in the government should be able to, otherwise you should, somebody has to, Congress, owners on the Congress to prove Parrikar wrong. आउटवर्ड नंबराचो प्रश्न आसलो, कितेंय नंबराचो प्रश्न आसूं, कितें आसूं, म्हाजी एकूच मागणी आसा मुख्यमंत्री कडेन की हे सगळ्या भुरग्यांक कशेंय करून ते एडजस्ट करचे. आनी भुरग्यां वांगडा आमी आसात, कित्याक आमी बी मंत्री आसले सरकारान. खंय ना खंय मनीस चुकता, चुकयत. पूण हांव मागता मुख्यमंत्री कडेन आनी सरकारा कडेन की हेजेर मातशें लक्ष घालचें, मातशें सेन्सिटीव जावचें आनी ह्या भुरग्यांचेर कसलेय परिस्थितीत न्याय दिवचो. आणि इंटरव्ह्यू घेता असताना तुम्ही वचून मागू ना आपल्या कॉल धाड अशें म्हणून. तुम्ही अप्लाय केला, कॉल लेटर येयला. तुम्ही इंटरव्ह्यू केल्यानंतर 1000 किंवा 2000 किंवा 3000 4000 भुरग्यांचे तुमकां सिलेक्ट केल्ले आसात. आतां हो सगळो प्रोसेस करता आसतना खंय जर एखादी मातशें आल्त फाल्त जालां जर जाय, मुख्यमंत्री जो आसता पळय न्ही आनी सरकार जे आसता पळय न्ही त्याचें सदींच दायित्व आसता. कुशेस म्हणटा पळय न्ही हें थोडेशें सांबाळचें पडटा. सगळेच गोष्टी कायद्यान आनी कोर्टा कडेन किंवा आनी कडेन बोट दाखोवन जावंक शकना. आनी म्हणून फाटल्या 30 वर्सांत अशी प्रकारची वेळ खंयच्याच वेळार तरुणाचेर येवं नाशिल्ली. That today they were issued notices under 149 which says that they have done some illegal act or something in the Tekjanna Gelle animal husbandry. This is only proving that his dictatorship is been confirmed. He only wants to think हुकुमशाही इतली आहा म्हण दाखोवपाक सोदिता ह्या भुरग्यांक बिसरायन की बाबा तुमी थिंग वचनाकाय, हिंग येनाकाय, स्ट्रायक करनाकाय, सगळें इलिगल आनी भितर पडले, तुमी भितर उडयतले, तुमचे केस जातले म्हण. गोवा राज्य सहकारी बँकेतले फाटल्या 10 वर्सांतले स्कॅमाची चवकशी करपा खातीर स्वतंत्र चवकशी समिती नेमपाची सुचोवणी आमदार सुभाष फळदेसाय करतलो. प्रुडंटाचे हेड ऑनात उलयतना बँक बचाव पॅनलाचो मुखेली आमदार फळदेसायांनी गजाल उलोवन दाखयली. मुळे बी म्हणटालो की आपल्याच्या की पयलीं जे घोटाळे जाले तातूंत भितर भाजपाचेच लोक आसा मरे. तांची कितें हे सरकारा कडेन आसा. म्हजें प्रामाणीक मत आसा की ते सुरवातीच्यान करपाक जाय. ज्या वेळार स्कॅम्स जाल्ले आसात कळ्ळें न्ही, 2000 सावन जावपाकच जाय. म्हजें प्रामाणीक मत आसा की इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनींग. कळ्ळें न्ही. अशें जर इरेग्युलेटरीज आसा जर जाय, स्कॅम्स आसा जर जाय, आमची पार्टी आसूं किंवा मुळेची आसूं, कळ्ळें न्ही, कायदो हो सगळ्यांक समान आसता. आनी सुभाष फळदेसाय तांची स्वताची सुद्दां कोणी मनीस मेळ्ळ्यार तांकां प्रोटेक्ट करचो ना. ना, एब्सोल्युटली कमिटमेंट ना कमिटमेंट. हय, डायरेक्टर गेल्या कोता येता, डायरेक्टर गेल्या कोता येता, कांय तांकां प्रोटेक्ट करचो ना. कळ्ळें न्ही. म्हजो भाव परिवर्तन बँक निवळ सुरवातीच्या काळांत म्हाका दिसता की 10 वर्सां पयलीं म्हजो भाव डायरेक्टर आशिल्लो आनी त्या काळान पसून ताजेर जर आसा जर जाय, आय वूड टेल हिम दॅट स्टेप डावन. कितें करतले गव्हर्मेंट तुमच्या सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की हे रेग्युलर लोन आसा न्ही ते रेग्युलरायज करपाक जाय. आनी सरकारान मान्य केल्लें आसा तत्वता की हे जे लोन आसा ते मान्य करता. हे फाटली सरकाराची जी पळय हें आसा न्ही, फाटली सरकाराची देणे आसा आनी तितले म्हणून सांगलें तांणी. बँकेक जर स्थिती हाडटले जर जाय आनी सरकाराक परत बोट दाखोवपाचें ना जर जाय, रोखडें ते रेग्युलरायज जातले. जी प्रत्येक जे आमी हें पळयतात न्ही तांचो ऑडिट रिपोर्ट जावं बाकीची बॅलन्स शीट जी आसा ती बॅलन्स शीट आय विल टेल यू ती सगळी मॅनेज्ड बॅलन्स शीट्स. तातूंत भितर जे पळय ऑडिटर म्हणून हें केलें न्ही तेय तातूंत भितर गैरकारबारा भितर आसात. सत्तरींतले केरी आनी मावशीच्या लोकांक थंय वाग वाठार जाल्लो नाका. सत्तरीत वाग वाठार जाहीर करपाक ह्या पंचायतीच्या ग्रामसभांनी खर विरोध केला. तशे थारावूय तांणी घेतल्यात. वाग वाठार केल्यार अभयारण्य वाठारांनी रावपी लोकांचे आनीक हाल जातले असो तांचो दावो.
मात म्हादय न्हंय वाटायतले जाल्यार वाग वाठार करप हो एकच पर्याय आसा अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा. रिजर्व फॉरेस्ट केल्ल्यान लोकांक भितर आतां वचपाकूच मेळना. लोकांच्या भितर उत्पन्न आसा, काजी आसा, कोणाची शेतां आसा, जावं आनी कितें कितें आसा. ताका लागून लोकांक त्रास जाता. आनी जर व्याघ्र हें जर केलें जाय, जंगल केलें जाय जाल्यार लोकांक त्या भितर अजिबात सोडचेच ना. चेक पोस्ट बी घालतले आनीक लोकांक आनी त्रास करतले. आतांच त्रास जाता. ताका लागून ते आमकां व्याघ्र रिजर्व बी ते लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा. आतां फुडें जर समज व्याघ्र क्षेत्र जालें जाल्यार हे परत लोकांच्याच माथ्यार पडटलें आनी लोक हेतून अक्षरशः लोकांचे जगपाचें साधनूच हें जातलें. कारण आनी लोकांक हांगा साधनूच ना. म्हणजे जे दिसता तुका हांगा तर पळय हे गांव ही बाउंड्री वायल्ड लायफाची तेजे वयर दिसता. आनी तेज्या उपरांत बफर झोन जर जालो जाल्यार अक्षरशः गांव भितर बफर झोन येतलो. आनी बफर झोनाचे कायदे लागतले तेतून लोक वस्ती उरचीच ना. लोकांक आनी साधन उरचें ना मागीर जगपाचें. आतां व्याघ्र क्षेत्र जालें जाल्यार हांगासर आमकां कायदे कडक लागले जाल्यार आमकां गांवांत कितें खूब बंधनां येवंक शकतात. हेका लागून आमी आज बुचकळ्यात पडलेले आहात. दुसरी गोष्ट व्याघ्र क्षेत्र म्हटल्यार हांगासर व्याघ्र क्षेत्र स्थान ना. आमचे आतां इतलो जाणटे हांगा सांगत दिल्या पूण हांगासर केन्नाच मोठो वाघ ना. आणि दुसरें ही अभयारण्य जर जालें जायत जाल्यार ही जनावरां सगळीं आमच्या गांवांतच आतां येतलीं. ही अभयारण्य सामकी लागीं तेंकोन आसा. आमचे अर्द किलोमिटर सुद्दां ना. बरोबर आहा 10 मिटरांचे सुद्दां ते एकट्याच्या घराच्या लागींच आहा ते. एका वटेन आमचे कर्नाटक सरकार जे आसा ते म्हादय वळोवन व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी गोंयांत जर म्हादय व्याघ्र प्रकल्प जाले जाल्यार कर्नाटकाचो कळसा भांडुरा हे जे प्रकल्प आसा, हलतरा हे जे प्रकल्प आसा ते आपोआप निकामी जाताले. आनी दुसरे वटेन महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरण प्रकल्प हातीन घेतलेलो आसा. तोय जर आमकां थारायतालो जाल्यार ताका एकमेव उत्तर जे आसा ते म्हादय व्याघ्र प्रकल्प आनी तो जावप हे गोंयच्या 70च्या आनी आमच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या वाठाराक खूब गरजेचें आसा. आमच्या उदकाचे जे स्रोत आसा ते जर वाटयताले जाल्यार ताका म्हादय व्याघ्र प्रकल्प हे एकूच उतर आसा. खोला ग्रामपंचायती मुखार कांय लोकांनी मुद्दम कोयर उडयिल्ल्यान थंयचे लोक बरेच चाळवल्यात. कोयर उडयतल्या आड जाता तितले बेगीन खर कारवाय करची म्हूण थंयचे लोक मागतात. हो कचरो म्हज्या हिशोबान जाल्यार हो कचरो गांवच्या मनशांनीच उडयला असो म्हाका अंदाज आसा. कारण हें काम करपाक भायल्या लोक हांगा येवचे ना. आनी पंचायतीच्या दारांत जर हाडून पंचायतीच्या दारांत जर उडोवपाचो आसत जाल्यार भायल्या लोक उडोवचे ना आनी कुशीन उडयता आशिल्ले. आनी सपोज विकृती ही गांवची विकृती आनी हेजेर कठोर कारवाई जावपाक जाय. सरपंचान तेजेर फुडाकार घेवपाक जाय आनी गांवच्या लोकांनीय घेवपाक जाय. कारण गांवची ही विकृती समाजाक फुडें काबार करतली. जे पळय क्वचित बसून ग्रुपांचे जे पळय मेंबर आसात ते कसल्याच भानगडी पडना. ते आनी आमगेले पास सगळे एक जावन आमगे पंचायत सभेत चालू आसा. कोणालीच कामां आमी दुखलो सरपंच करना म्हाका तरी दिसता. गांवचे कोण आसता ते गांवच्या लोकांनी ते वाटेमाळे कोण आसता ते माटेमाळा वयले कित्याक लागून उडोवपाक शकता? कारण कितें आसपाक शकता? कारण आमचें तितली माहीत ना कित्याक लागून उडयल्या. हांव न्यू सरपंच न्हू. न्यू सरपंच अशें कितें कारण आसा की तुमी सारकी लोकांनी गार्बेज बी एकठांय करना हेका लागून रागान बी उडयला आसपाक शकता लोकांनी? तें म्हाका माहीत ना कित्याक रागान उडयलें जाल्यार ना पूण गार्बेज बी तुमी एकठांय करता लोकांनी सारकी? आमी पंचायती पळय मेंबर कोण आहा पळय ते सगळे गार्बेज एकठांय करतात. आतां घेवया एक वेवसायीक विजो.